दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें काँग्रेस कार्यकर्त्यां सयत कोंकण रेल्वेचे कार्यकारी संचालक जोसेफ जॉर्ज हांची भेट घेतली। ह्या वेळार कोंकण रेल्वेचो फूटब्रिज मातये भरवण करपा विशीं चर्चा जाली। IIT चेन्नय हांणी दिल्ल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटा प्रमाण हो फूटब्रिज जो आसा तो पोरणो आशिल्ल्यान धोकादायक स्थितीत तो आसा, देखून तो मातये भरवण करतात अशें कार्यकारी संचालकाचें म्हणणें आसा। मजगतीं बेगीनूच नवो फूटब्रिज उबारतले अशें आश्वासन ताणें दिल्ल्याचें कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान सांगलें। कोंकण रेल्वे GM आसा ताजे कडेन आयिल्ले, कित्याक आमचो बाब सावियो कुतिनो एक्स चेअरपर्सन आनी आमचो काँग्रेसचो लिडर मडगांवचो, ताणें आमचे नदरेक हाडले की हो फूट ब्रिज पळय आसा तो डिसमेंटल करतात आनी आमी हें इन्क्वायर करपाक जाय वॉट इज द प्लॅन ऑफ रेल्वे, कित्याक लोक पळय जे क्रॉस करतात सामान घेवन पॅसेंजर येतात तांकां खूब इनकन्विनियन्स जातले म्हणून। सो आमी आयज ताबडतोब तांकां डेलिगेशन घेवन आयले, तांकां विचारलें कित्याक तुमी डिसमेंटल करता आनी प्लॅन कितें, ऑल्टरनेट प्लॅन कितें, लोकांक सुविधा जाय, अशेंच सोडपाक जायना। सो आमकां कळून आयलें दॅट एक IIT मुंबय काय खंयची तांणी एंगेज केल्ली ताचो स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाक, आनी तातूंत तांकां कळून आयलें की इट इज व्हेरी अनसेफ, कळम आयिल्ली आसा करोजनाक लागून, देर आर चान्सीस ऑफ कलॅप्सिंग। सो लोकांचे सेफ्टीक लागून ताणें डिसमेंटल करचें पडटलें, कित्याक ताचें लायफ वॉज ऑलरेडी ओवर। 95 म्हाका दिसता ताणें बांदलेलें, 1995, आनी तो लायफ स्पॅन पळय आशिल्लो तो काबार जालो, बट तरी चलतालें। सो सेफ्टी ऑडिटान तांकां रेकमेंडेशन आयलें की बंद करा म्हणून। सो आमी सांगलें वॉट इज द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। तो दुसऱ्या एंडाक फूट ब्रिज आसा, बट तो मातसो पयस पडटा लोकांक सामान घेवन वचपाक बी। सो आमी ते कन्सर्न तांकां सांगल्या हो पळय तुमी डिसमेंटल करता। सो तांणी सांगलें आमकां की तांचो एक व्हडलो प्लॅन आसा, त्या सायडीक बिल्डींग, ह्या सायडीक बिल्डींग, आनी सगळे गाडयो येतलो खंय लायटींग। आमकां म्हळें दॅट इज ओके, दॅट इज अ लॉंग टर्म प्लॅन, आमकां इमिजिएट लोकांक सुविधा जाय, रिलीफ जाय। सो तांणी सांगलां आमकां की इमिजिएटली दे वील कम आउट वीथ सम इन्फॉर्मेशन, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन। आनी हांवें सांगलां आय वील ऑल्सो टेक इट अप वीथ द कोंकण रेल्वे बोर्ड।